भक्ती नुरबेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजार उपकार मानतां जिणयेंत आमच्या तुज्या विची देणया सोम्या कितें फाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायला कोपांत क्रिस्ता जेजूच्या पवित्र दिशा नावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करिये बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवान फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक रितीन कश्टांतल्यांक पिडेंत वळवळतल्यांक पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा हांवच वाट सत आनी जिवीत जेजू आनी ताची वाट विंगड न्हय ताची वाट ताचे तावन भायर ना बगार तोच वाट तोच शेवट तोच आमकां भद्र आसरो आनी ताच्या वाटेन चलल्ल्या दोगा व्यक्तींचो धर्मदुतांचो आज आमी उगडास करता फेस्त आमी संभ्रमता आनी ते जावन आसात जाकोब आनी फिलीप जेजूच्या वाटेन चलोवन तोच सर्वस्व म्हणून मानून घेवन तांच्या मिसावांत शेवट पावल्ले दोग धर्मदूत आज आमच्या चिनयेक एक प्रेरण जावन आसात आमकां हेंच मिसांव लाभलां आमी ह्या मिसावांत शेवट पावोवंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया सांगात मुनी हांव पातकी सर पदुदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुमचो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या सद्भगेवस्तान संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर महिमा देवाकून सर्गी आणि शांतताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदिदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन.
प्रार्थुये. सर्वेस्परा खनवळ्या बापा, जेजू खातीर आपलें रगत वारयल्ल्या त्या तुझ्या धर्मदूत बगेवन फिलिप्पाची आनी जाकोबाची आज तुमी परब संभ्रमतांव तांच्या मागण्याक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणान पुनर्जिवंतपणान आमकां वांटो दी आनी अशें तुका रूप रूप पळोवन ससनाक दोशी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पावलान कोरिंथागारां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावानो, हांवें तुमकां परगट केली सुवार्ता आतां हांव तुमकां उगडासा काडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतू तुमी आतां स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशेंच तुमी ती सांबाळल्या जाल्यार तिचे वरी तुमी तारां जोडटल्यात. नातर जालें तुमचो भावार्थ नितपो जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रपातम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश ओ. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निखपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. केपासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 5 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदुतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर. देवाचे देवाचे उपकार. उपकार. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, मळो तांचो आतांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक एक गजर सांगीत आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक एक कोबार कळीत आसा. तांचो सगळ्या वावर सगळ्या संवसाराक संसाराक विस्तारला. शब्द ना, उतार ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक ना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचे शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला. सर्वेस्पुराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हणटा सुमी. फिलिपा, कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. सर्वेस्पुराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून तोमासाक जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सुमी आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसुनूय हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा, हें तूं सदमानी नाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजे सक्तीन सां उलयना. बापूच म्हजे सोवें रावून आपलें कामां चलयता. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सदमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सदमाना. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सदमानता तो हांव करता तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा
पुता मारिफात परगट सांगच्याक म्हजे नांवें तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजे नांवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी दोगां धर्मदुतांचें फेस्त आचरण करता सांत फिलीप आनी सांत जाकोब फिलीप बेसायदा गांवचो आनी ह्या गांवांत जल्माल्ले आनी दोग आसात पेद्रू आनी आंद्रे म्हळ्यार तांचे विशीं तांच्या सांगातपणान वाडुल्लो वा तांच्या वेव्हारांत सडीत समजोवनी जडुल्लो वा मासली पक्षाच्या विशीं सडीत समजोवनी आसलो फिलीप पेद्रू आनी आंद्रे सोवें आसलो म्हूण आमकां समजोव येत फिलिपा विशीं आमकां चड वांजेलांत आमकां वाचूंक वा आयकूंक मेळना केवल दोन प्रमुख जाग्यांनी फिलिपा विशीं आयकूंक मेळटा पयल्यान पयलें जेजू 5,000 लोकांक वा सडीत लोकांक उड्या मासलेन दोशी करच्या पयलें जेजू फिलिपा लागीं विचारता इतल्या लोकांक आमी कशें वाडचें पेद्रू फिलीप चिंतूंक लागता वेळ घेता आनी मांडावळ करता आनी उपरांत ह्या लोकांक पळोवन इतल्या जमो जाल्ल्या त्या लोकांक पळोवन जेजूक जाप दिता हें जायना हें जेवण इतल्या लोकांक वाडोवंक जायना म्हूण तो सांगता दुसऱ्या जाग्यार जेजूचो पाटलाव केल्या उपरांत जेजूचो अनभोग जोडल्या उपरांत फिलीप नतानाला सरशीन वेता आनी सांगता मोइजेच्या नियमशास्त्रांत तशेंच प्रावाद्यांच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळचो नजरेचो जेजू वस आनी ह्या वेळार नतानायल म्हणटा नजरेतावन कितें बरें येवंक साद नजरेतावन कितें बरें येवंक साद आनी ह्या वेळार फिलीप ताचेर सडीत दबाव घालता आनी म्हणटा तूं ये आनी पळय तो येता आनी पळयता आनी जेजूची शिकोवण आयकून नतानायलान उद्गारली ती उतरां ओस देवाचो पूत ताचे उपरांत आमी पळयता सडीत आमकां वाचूंक मेळना तरी एशिया म्हयन्यारांत सुवार्ता तो परगट करता आनी कुर्सार मार्तिराचें मरण तो मरता आनी एक फिलिपा विशीं आमकां धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा 7 जण धर्मदूत 7 जण दियोकोनाक विंचून काडटा आनी हांचे मदलो एकलो जावन आसा फिलीप आनी तो फिलीप आनी ह्या फिलिपाक कसलोच संबंद ना आनी एक सांत आज आमी आचरण करचो सांत जाकोब अल्फेफाचो पूत तो जावन आसलो ताका धाकटो जाकोब म्हूण आपयताले कित्याक धर्मदुतां मदें आनी एक जाकोब आसलो सुवांचो भाव जाकोब हांचे मदें घुसपट जायना जावच्याक ताका ह्या जाकोबाक धाकटो जाकोब म्हूण आपयताले सोम्याचो मौशे भाव आनी ताची आवय क्लेओफसाची मरी औंकार मरियेची बहीण सैबान तो मोवाळ व्यक्ती ताका एकलो नितीवन म्हूण वळखताले जेरुसलेमांत थंयसर आपल्या पवित्र सभेक तो मुखेलपण दिता जेरुसलेमाचो पयलो बिस्प जाता निती खातीर तो वावुरता आनी ताची पत्रां सिरियाच्या पवित्र सभेक पाठयिल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात आनी ताका टेंपलाच्या फराफेटातावन सकला लोटून 2 कराच्या दांड्यांनी जिवीशी मारलो जावन आसा देखून वखदां विकतेल्यांचो 2 कराचो पात्रोण म्हूण ताका आमी आपयता ह्या दोगां सांतां विशीं सडीत कांय आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळना तरी जेजूचो पाटलाव तांणी केल्लो तांकां तालेंत आसा
हुशार गाय आसा बुदवंत काय आसा म्हण जेजून आपोवंकणा बगार तांच्या वावरांत मग्न जाल्ल्या वेळार जेजून तांकां आपयलो. जेजू सांगाता ते रावले तसो अनभोग सोडलो आनी ताचे उपरांत आमी पळयता हेरां सरशी वचून ये आनी पळय व्हडली उतरां तांणी सांगली आनी जायत्यांक क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक तांणी प्रेरण दिल्लें जावन आसा. जेजून सांगलेली ती उतरां हांव सुवाट सत आनी जिवीत. जेजू आनी ताची वाट विंगड ना, ती वाट ताचे भायर ना बगार तोच वाट आनी तोच भद्रास्रो तोच शेवट म्हूण आमी आमच्या चलत्या जिवितांत मानून घेवंक सदमानून जियोवंक आनी ते मिसांव आमचें करून घेवन आमच्या जिवितांत ह्या मिसावांत शेवट पावोवंक कृपा प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. दोघांचो हाडणाया स्वीकार कर बापा, वायंदकांचो हाडणाया स्वीकार कर बापा, आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा, जीवन हे पावन कर दयाळ मोकाळ बापा, स्वीकार कर काणीक मोगाची, वोत आमचेर कुर्बेशी वो दैवीक देणी सर्गीची. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रेतेच्या बापा भगेवन फिलीप आनी जाकोबांच्या परबेज समयार आमी तुका ओमथावन ती देणी तूं स्विकार कर. कश्टां दगदवण्याक संपलेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती आमकां जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूये. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रयेची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय, उंचसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका देन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची.
तेच परी जेवण दुदस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडा साक करात. Babert so good purgatorio. Jesus melo, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्या येतलो. बापा तुझ्या मरणासो पण जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवेत सोंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा पिठ पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकांच्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वरल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परास सर्वायटांतले आमकां निवार. देखृण्याचे वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपात कांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. कित्याक रसोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तुमची येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक शांती देवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं
आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें आमचे भितरूंचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुये. भव मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचें काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुता फिलिपानी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखूंक आनी ससनाचें जिवीत सोडूंक आमी पावूं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा, तांतली एक जावं अत्रेका. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा, तांतली एक जावं
मधुनाथ बळकतली तुझ्या विण्याचा बासर्यो आसा तांतली एक जाखां अत्रेकता मोगाळ पुत्रा सोय अवपार वरे आशीर्वाद दिया Bagin ku sa chukad venurum kam chidwam chandis mantle bapache pitache ne puvitaत्म्याचे नावे आमेन.